श्री संस्थान गोकर्ण प्रतगाली जीवोत्तम मठाधीश की, श्री श्री श्रीमद विद्याधीश स्वामी महाराज की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। श्री हरि गुरुभ्यो नमः। कुलदेवी श्री शांतेरी कामाक्षी रामनाथ लक्ष्मी नारायण बेताळ कालभैरव देवाक नमस्कार करता। तशीच इष्टदेव मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी व्यंकटेश देवाक नमस्कार करता। ग्रामदेवी श्री शांतिका परमेश्वरी देवीक नमस्कार करता। तशीच आमगेले पर्तगाळी मठाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाक नमस्कार करता। तशीच आमगेले गुरु परंपरेचे प्रप्रथम स्वामी श्री नारायण तीर्थ वृंदावनस्थ श्री नारायण तीर्थ स्वाम्याले तुल्यानं श्री वृंदावनस्थ श्री विद्याधिराज स्वामीपर्यंत सर्व स्वाम्याला वृंदावनाक नमस्कार करता। तशीच आजी आमगेले व्यासपीठेचेरी विराजमान परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याक नमस्कार करता। एप्रिल 25 तारीखीक स्वाम्याले आगमन आमगेल देवस्थानान जाले। एप्रिल 26 तारीख दवरून आमगेल देवस्थाना भितरी एक उत्सवाचे वातावरण निर्माण जाले। प्रतिदिन एक ना एक उत्सव। तशीच आमकां श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाले सेव करच्याक एक अवकाश मेळिल्लो आमगेले व्हड एक सौभाग्य। स्वाम्यान आमकां दिल्ल्या वास्तव्या भितरी आमकां सायबिणील सेव करचे बी अनुकूल जाले। तशीच रामदेव वीर विठ्ठल देवाक सेव करचे बी अनुकूल जाले। तशी आमकां स्वाम्याल सेव करचे बी अनुकूल जाले। हे मुक्कामा भितरी आमकां श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाक 12 स्तोत्र पूज करचे पळोवचे भाग्य मेळे। तशीच विशेष मोगऱ्याचे अलंकाराचे एक पळोवचे भाग्य मेळे। तशीच हांगा आमकां सायबिणी चौकाचेरी वर्धंती पर्व कालाचेरी आमकां यज्ञानुष्ठान सेव करची बी एक भाग्य मेळिल्लो आसा। तशीच आमगेले बेताळाले दर्शनाचेर आमकां जाल्ले निरोपा प्रमाण आमकां एक दुर्गा नमस्कार करची बी एक सौभाग्य प्राप्त जालें। तदनंतर कालभैरव देवालय वर्धंती उत्सव प्रधान पुरुषाल वर्धंती उत्सव बी बारी एक चंद रितीन कार्यक्रम जाले। तशीच तीन देव वेंकटरमण हनुमान देव आमगेले सायबिणी तशीच स्वाम्या वर्षी आमकां एक शोभा यात्रे करचे एक विशेष म्हळ्यार खंय एक रितीन आमी जाल्ले आमकां दिसना असल 3 देवा वर्षी स्वाम्या घेवन आमी शोभा यात्रे केल्ली म्हणले एक पळोवच्याक आनी आमकां आयकोवच्या बी एक भारी एक खुशी दिसता आनी आमकां मेळिल्लें तें एक भाग्य म्हणून हांव लेखता। हे उट्टू जावच्या कारण कसल की म्हळ्यार आमगेले सायबिणील एक अनुग्रह आनी स्वाम्याले आशिर्वाद आमगेचेर उरलो। तशें हे कार्यक्रम भारी एक चंद रितीन जाली आनी आमकां हे सेव करचे भाग्य मेळ्ळें म्हणून हांव हे समयाचेर सांगच्याक इच्छा पावता। तशीच आतां आयचे सभा कार्यक्रम स्वाम्याला अनुमती घेवन हांव सुरू करता। आयचे सभा कार्यक्रमाक वेदघोश म्हणून कार्यक्रम आरंभ करता म्हणून वेदमूर्ती दामोदर भटमाम आनी वेदमूर्ती आनंद भटमामाले हांव विनंती करता। हरि ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे तुष्टवां सस्तनोभिर्व्याशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांता पृथिवी शिवमंतरिक्षं देवनो देव्यभयनोऽस्तु। शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम
वेद घोष सांगिले वेदमूर्ती दामोदर भटमामांनी वेदमूर्ती आनंद भटमामाका आभार मानता. तशीची आमगेले संप्रदाया प्रमाणे एक प्रास्ताविक दोन उतर उलोवका म्हणून आमगेले देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री नारायण रामदास शानबाग हांगेले विनंती करता. निर्विघ्नकारक महागणपती चरणांक कुलदेव श्री शांतेरी कामाक्षी रामनाथ लक्ष्मीनारायण देवाल चरणांक तशी बेताळ काळभैरव देवाल चरणांक तसे आमगेलो इष्टदेव मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटेशाक ग्रामदेवी शांतिका परमेश्वरीक तसे आमगेले गुरुवर्याले आराध्य देव रामदेव विरविठ्ठलाक तशी व्यासपीठाचेर विराजमान आशिल्ले आमगेले गुरुवर्य श्री 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 विद्याधीश तीर्थ श्रीपादोळे स्वाम्यांक नमन करून सर्वांक स्वागत करता तशी सर्वांक नमस्कार करता. हांव एक दोन प्रास्ताविक उतर उलोवपाक इच्छा करता. आमी हे कार्यक्रम आयोजन केले कशें केले कितें केलें म्हणून म्हण पसून दिवस आयले 25 तारीख आयली स्वाम्यान आमकां आमगेलो अनुमती पुरा मान्य करून 10 दिवसाचे आमकां हे केलें आमगेली विनंती मान्य करून 10 दिनात्मक वास्तव्याचे अनुमती दिली. पळ्या पसून 25 तारीख आयली. 25 तारीख नंतर आमगेले कार्यक्रम सुरू जाले. आमगे देवस्थाना भितर एक उत्सव वातावरण निर्माण जालें आनी कार्यक्रम सुरू जाता इप्पत्ताराक धरून 5 तारीख पासून एक भारी विजृंभणेन आमगेली कार्यक्रम जाली. सांजच्याक आनी मनशा बी भारी उत्साह दिसता आनी आनंद दिसता. 26 आमगेली विनंती मान्य करून स्वाम्यान रामदेवाल चरणाक 12 स्तोत्र हे पूजा कार्यक्रम स्वाम्याल्या हातान घडले. हे आमकां भारी खुशीदायक आनी भारी विजृंभण जालें विशिश्ट रितीन जालें. तशी 28 आमगेले देवस्थाना संध्या मंडपाचे रजत आच्छादन आनी मार्बल आच्छादनेचे हे गुरुवार अमृत स्थान लोकार्पण जालें. तशी अक्षय तृतीया दिवस ते दिवस आमी विविध यज्ञानुष्ठान कार्यक्रम बी जावन देव आमी हांगा चौकारून बसून प्रसन्न पूज घेवन ते दिवसाचे आमी कार्यक्रम केले. तशी सांजेरी म्हळ्यार 5 घंट्या टायमार 5 ते 6 घंट्या टायमार आमगेले इष्टदेव मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटेश्वर दोन देव मेळून गेलो. हनुमंत आनी वेंकटरमण देव मेळून गेलो आमगेले चौकारून बसून तशी ते देवा बरोबर आमगेले बी सायबिणी बसून प्रसन्न पूजा जाली. ती प्रसन्न पूजा घेवन आमी नगर प्रदक्षिणीक शोभायात्रे मुखांतर स्वाम्याल रथ घेवन भायर सरले. असल विजृंभणेन जालें की म्हळ्यार भारी खुशी दिसता सांगच्याक. त्या वेळार आमगेल्या गांवचे सर्व लोकांक दुकानदारां म्हणून आमी समाजा लोकांक अक्षय तृतीय दिवस आमी भांगर म्हणटाची स्वाम्याल हातान अक्षता भांगरा रुपान मेळ्ळें आसा. आनी हे आमी कुमटा गांवचे आनी आमी समाजाचे बी अगदी आनंददायक विशय. तशी 2 तारीख दिवस दुर्गा नमस्कार आमगेल्या सायबिणीन प्रसाद मुखांतर कळयले प्रकार
आमी ते दवरून घेतले ते बी आमी स्वाम्याले उपस्थित आमी भितर जाले ते बी बरे रितीन जाले आनी सर्व कुळावी आनी समाजाचे सर्व लोकांक भाग वहिशिल्ले ते बी विजृंभणेन ते कार्यक्रम जावन आमकां बारीक खुशी दिसता. तदनंतर 3 तारखे दिवसा आमगे सायबिणी कामाक्षी देव भांगरा मंडपाचेर नगर प्रदक्षिणे वचून तिगेल जो उत्सवाचे कार्यक्रम तीन बी विजृंभणेन करून घेतले आनी ते स्वाम्याले उपस्थिती भितर बी जाले. तशी काल 4 तारखेक आमकां एक सुयोग म्हणीत आमगे कित्याक म्हळ्यार आमी कार्यकारी कमिटी तर्फेन पलिमार मठाक स्वाम्या बरोबर गेल्ले. थंय आमकां पलिमार मठाचे 2 स्वाम्या बरोबर आमगे स्वामी 3 स्वाम्याले दर्शन आनी रामपट्टा अभिषेकाचे दरबारा भितर आमी बी भाग वहिशिल्ले आनी थंयचे स्वाम्याक आमगे देवस्थाना वतीन आमी फलतांबूल अर्पण करून तांगेलो आशिर्वाद बी घेतलो आनी तांणी बी स्वाम्यान बी एक संतोशदायक जावन सांगलें की म्हळ्यार जावं तुमी सर्वाल बरें जावन तुमी बी ओटूची हांगेन पावले म्हूण सांगून संतोशदायक हें दिलें तांणी आशिर्वाद केलो. तशी आजी पसून आमी जो कितें कार्यक्रम आयोजन केल्ले आमी कसो लेखले की ताज्याकी जास्ती आमी सायबिणी आशिर्वादान स्वाम्याले देव रामदेव विठ्ठलाले आशिर्वादान तशें स्वाम्याले आशिर्वादान जाल्ले आसा. आतां इतले दिवस आमकां उत्सव वातावरण जालें आतां आमी हांगच्यान स्वामी मुखार मुखार वता आसाचे आमकां आतां वच्च्या सांगच्या बी बेजार दिसता जाल्यार तांगेलो आशिर्वाद आमी कुळावे वयर आनी आमी महाजना वयर आनी समाजा वयर बी आमी गांवचे वयर बी उर कामळे बदल तांणी प्रसन्न मनान आशिर्वाद करता म्हूण सांगून विनंती करता. मेगेल 2 उतर संपन्न करता. एप्रिल 25 तारीखुल्यान मे 5 पर्यंत जाल्ले कार्यक्रमाचे विवर दिल्ले आमगेले देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री नारायण रामदास शानबाग हांकां धन्यवाद समर्पण करता. तशेंच परमपूज्य स्वाम्याले पाद्य पुजे करचे बद्दल आमगेले देवस्थानाचे वैदिक वेदमूर्ती दामोदर भटमामाल्याक विनंती करता. तशेंच आमगे यजमाना कुळावी महाजना वतीन यजमानाले विनंती करता की म्हळ्यार स्वाम्याले पादपुजी करचे बद्दल. आमेले कमिटीचे मेंबर्स रामकृष्ण गोळीना येवन हांगा सन्मान घेवका म्हणून विनंती करता. आता वंदनार्पणेचो समय.
आमकां 10 दिवसाचे मुक्काम दिवन आमगेली लेगी सेवा घेतिल्ले बदल स्वाम्या लेगी पांय पडून हांव स्वाम्याक लेगी आशिर्वाद मागता. तशीच कुळावी महाजन स्वसमाजाचे बंधू भगिनी स्वयंसेवक स्वयंसेवकी युवसेवा वाहिनी वरलक्ष्मी समिती तशीच आमकां एडवर्टायजमेंटाक सेवा म्हणून घेवन धनसहाय केलेले. हांग्यो आयस्क्रीम, गुज्जाडी सुवर्णा ज्युवेलर्स, दिप्ती एंटरप्राइजेस, आभरणा ज्युवेलर्स, समित कॅपिटल्स, सेंच्युरी बिल्डर्स हांगकोटची आमगेले कमिटी तर्फे ना धन्यवाद समर्पण करता. तशीच आयचे 10 दिवस पर्यंत कार्यक्रमाक फ्लॉवर डेकोरेशन केल्ले पद्दू महाले शांतिका डेकोरेटर्स, तशीच ध्वनिवर्धकाचे व्यवस्था केलेले राजू नायक मधुरा साउंड्स, तशीच लायटिंग आनी डेकोरेशन केल्ले विठ्ठल नायक हांकां बी हांव कमिटी तर्फीन आभार मानता. आनी 10 दिवस आमगेले कार्यक्रम कुमटांत येवन पळोवच्या जायना जाल्यार रिची परगांवांत परदेशांत उरून पळोवत तशी एक आमकां सहाय केली तसले कोस्टल लायन्स बालचंद्रा हे मंडळीक बी हांव शांतेरी कामाक्षी देवस्थाना तर्फीन आभार मानता. तशीच आमकां प्रत्यक्ष आनी परोक्ष जावन सहाय केलेले सर्व महानियाक एक ह्या संदर्भाचेर हांव कृतज्ञते समर्पण करता. आतां स्वाम्या लेगी हांव आमगेले कुळावी महाजनाक आनी स्व समाज बांधवांक आशिर्वचन करता म्हणून विनंती करता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मने. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. लक्ष्मीनारायण शांतेरी कामाक्षी रामनाथ देवस्थानाचे 70 वर्षाचे वर्धंती उत्सवा निमित्तान औंदू वर्ष हे विश्वावसु नाम संवत्सराचे चैत्र 12 आरभ्य आयच्या दिवसापर्यंत वैशाख शुक्ल अष्टमी पर्यंत हे एक 10 दिवसाचे वास्तव्याचे संदर्भारी अनेक रीतीचे धार्मिक कार्यक्रम गांथून घेतले. त्या नैशीची केलो शांतेरी कामाक्षी देवस्थानांतूची ह्याची प्रप्रथम केलेली तसले अनेक कार्यक्रम घडले. तंतू आमगेल देवाक रामदेव वीर विठ्ठलाक हांगा विशेष 12 स्तोत्र पूजा स्वामेल उपस्थिती घडले. हाजे पयलीं केन्ना घडिल्ले नाशिल्ले ते ह्या देवस्थानांतू घडील आसा. आमगेले पनवेल चातुर्मासांतू 12 स्तोत्र पूजा केल्लो आसा. थंय एक जालें किंतु तुमगेल्याची देवस्थानाच्या आवरणांतू मठाचे देवाक म्हळ्यार स्वाम्याले पूजन करचे तसले देवाक 12 स्तोत्र पूजा विशेष जावन गेनू प्रति एक अध्यायाक विशेष नैवेद्य दाखूसून गेनू केलेली तसले असले एक पूजा हे देवस्थानाच्या अनावरणांतू प्रप्रथम पंत घडले. तदनंतर अक्षय तृतीया दिवसू विशेष हांगे एक मोगरा फुलाचे अलंकार आमकां गोतना कितले हाडटे आमी फूल घाले म्हणून कितले म्हळ्यार घालत गेले कित्याक घाले की म्हळ्यार एक भजन आसा
तुम्ही म्हणत उरताची बरे असा तंतू एक संदर्भ येता पवडिसो परमात्मा श्री व्यंकटेशा सप्तगिरी वासाम. तदनंतर थंय एक विषय येता मनव्यंब मल्लिಗೆಯ ಹೂವ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ म्हणून येता. मनव्यंब मल्लिಗೆಯ हूव ताजे हासिगे म्हणून सांगता. तसल हासिगेचेर आमगेलो रामदेव वीर विठ्ठलान पवडिसो म्हणून आरामशीर न्हिदला रामदेव वीर विठ्ठल. म्हळ्यार तितले केन्नाय मोगार घाल्ले ना आमी जन्मांत. तितले मोगारे फूल अलंकार त्या दिवस केले. कित्याक की म्हळ्यार सर्व ही हांगाचे भक्त लोकांक एक मन आशिल्लें की रामदेवाक विशेष मोगाऱ्याचे अलंकार करका म्हणून त्या निमित्तान तेही कार्य हांगा घडलें. तदनंतर हांगा वर्धंती दिवसाक हांगाचे लक्ष्मीनारायण शांतेरी कामाक्षी रामनाथ देवालय 70 वर्षाचे वर्धंती उत्सवा दिवसू अक्षय तृतीया दिवसू संध्याकालीन समयाचेरी जालेल तसले देवालय उत्सव आणि स्वामेले शोभायात्रा हे दोन्ही एक पंत जालेले ह्याची प्रप्रथम पंता घडले. सो असले अनेक रीतीचे कार्यक्रम 70 वर्षाचे वर्धंती उत्सवाचे संदर्भार घडले. बरे रितीरी मस्त लोक सहभाग जाले. मस्त लोकांतू सहकार केले. हे एक उत्सवा निमित्तान आमकांय वर्धंती आशिल्ल्या निमित्तान वापस आमगेले जानकी नाथ म्हणले जप केंद्राक वापस येवचें जालें. तुमकां सर्व लोकांकय पर्तगाळी मठाचे महोत्सवांतू वापस सर्व लोकांक एक आमंत्रण करचें एक अवकाश मेळ्ळें. आतां हांगा तुलें तुमगेले लागीं आशिल्लें तसलें कागल थंय एक जप केंद्र आसा. थंय जप केंद्रांत तूं वापस थंय रामनाम जप कोर न्हू. थंय तुलें आमी हळदीपुराक प्रयाण घेवका. जाल्लें तितले 120 सेंटर्स आसाचे. 1-2 सेंटर्स न्ही 120 सेंटर्स 85 उपकेंद्र. सो टोटल 205 कडे रामनाम जप जायत आसा. आनी आतां पर्यंत बहुसंख्येन रामनाम जप जाल्लेलो आसा. कालच्या दिवसाक हांगा रामनाम जप अभियान दवरिल्लें. किंतु आमगेलें अभियान खंय विंगड कडेन आशिल्लें. आमकां मूल मठ जे आमी फलीमार मठाचे कडच्यान कसन एक आमगेले परंपरा ना एक संन्यास दीक्षा फलीमार मठाचे रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यान तांणी दीक्ष दिल्ले. तांगेले मूल मठांतू एक व्हड कार्य तांणी दवरिल्लें. आतांचे प्रस्तुत पिठाधिपती जावन आशिल्ले तसले तांगेले गुरू स्वामेले तांणी पिठारोहण जावन 100 वर्ष. तशी तांणी वृंदावनाक प्रवेश जावन 25 वर्ष. एक शतक महोत्सव आनी एक रजत महोत्सव असले एक सुसंदर बारी स्वाम्याक तांणी आमंत्रण दिलें. सो आमकां आश्रम दीक्ष दिलें तसले मठ जावन आशिल्ले निमित्तान तांगेले तें आमंत्रण आमी स्विकारक आशिल्ले. सो त्या निमित्तान आमी कुमटा तुलेन फलीमार पर्यंत वचून वापस फलीमार तुलेन कुमटा येवका जालें. ते एक वच्चेक एक सहकार तुम्ही कुमटेकारान कोण दिले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. आमगेले थोडे रामनाम जप कमी जाल्यार येडना. किंतु थंय वचून घेना आयिल्ले आमकां संतोष आसा. कित्याक म्हळ्यार त्या स्वाम्यान वैक्याची मस्त अपेक्ष दवरिल्ले. सो तांणी वैक्याची संतुश्टीत पावले. आनी शांतेरी कामाक्षीचे वैके आयिल्ले. तांकां सांगलें हांगेले देवस्थानांतूच आमी वास्तव्य करत आसाची म्हणून. तेन्ना तांणी सांगताची ओ तुमी स्वाम्याक आपूण आयले बरें केलें म्हणून न्हू. तांणी तांगेले एक संतोष अभिव्यक्त केले. कित्याक म्हळ्यार तांकां स्वाम्यान येवका म्हणून मना आशिल्लें. सो त्या निमित्तान देवस्थानात सर्व लोकांनी सहकार केले बद्दल संतोशू. विशेष जावन न्हू आमी हांगा आवसू म्हणून न्हू आवसूल बद्दल सर्व लोकांक गोत आसा. शांतेरी कामाक्षी आमी खंय हे गेल्यार सायबिणी म्हणून आमी प्रसाद घेतात. सायबिणीले दर्शनार विचारी ना सायबिणीलेक वचून न्हू एक कसाने एक सेव कर ना कुलदेवीलेक वचून एक सेव कर अशें न्ही म्हणटाच. सो इतलेक कुलदेवाल बद्दल आमगेले समाजांतू एक मस्तीतले एक भावन आसा. एक कुलदेव आनी कुलगुरू हे दोन अत्यंत महत्वाचे. कशी तुम्ही कुलदेवाक मानताची तशीची कुलगुरूक वैकेची समजून घेवन आयिल्ली तसल आमगेली ही परंपरा.
त्या प्रमाणे कुलदेवालय सन्निधानांतू 70 वर्षाचे वर्धंती आमगेलेची मठ परंपरेचे आणि आमगेले परमगुरू जावन आशिल्ले तसले स्वाम्यांनी 70 वर्षां पयले तांगेले अमृत हस्तान हांगा चारी देवाक तांणी प्रतिश्ठापन करून दिले. ते प्रतिश्ठापन जावन आतां 70 वर्ष जाता आशिल्ल्या संदर्भारी बरे एक कार्यक्रम तुमी सर्व लोकांनी केले. आतां वापस आमी सांगचे कसन की म्हळ्यार तुमगेलो उत्सव जाले, आतां मठाच उत्सवाक थोडे लक्ष दिवन घेवन थंय वयकेची कुमटेकारांनी विशेष जावन घेवन थंय येवका म्हूण घेवन आमगेले एक सूचना. तुमी सर्व लोकांनी थंय येवका, ते महोत्सव वयकेची बरे व्हड रितीरी जावका म्हूण आमी संकल्प केले. ते कशी आमी रामनाम जपात संकल्प केले तशीची महोत्सवाक वयकेची जनसागर येवची तशी तुमी सर्व लोकांना त्या संदर्भार सहकार करका. हांगा आशिल्ले तसले शांतेरी कामाक्षी औसूल बद्दल गोत आसा. एक औसू म्हळ्यार एक ती स्त्री कडेरी अनेक स्वरूप घेता. ती पयले कन्यावस्थ उरता, कडे लग्न जाले नंतर एक धर्मपत्नी म्हणून घेता, एक चल्लो नाजाल्यार एक संतती जाले नंतर ती औस म्हणून घेता. सो एक जाले कुडेन एक तिगेल्ले हांतू जिवनांतू एक 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 स्त्रीक एक जबाबदारी आसा. एक घरांतू आमगेल्यान त्याची सांगताची की यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः म्हणून सांगिल्लें आसा. खंय विशेष जावन घेवन बायलांक स्थान मान गौरव आनी करताची थंय विशेष जावन देवालय सन्निधान उरता म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. सो एक घरांतू एक स्त्री आसले म्हळ्यार एक आवसू एक नाजाल्यार एक स्त्री संतान असले ना आनी कसने तरी एक खंयचे तरी एक स्त्री थंय आसले म्हळ्यार तेन्ना त्या घराचे एक अभिवृद्धी अनेक रितीर जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. एक दार्ल मनश आसल्यार तो खाली आपणेल कुल मात्र तो अभिवृद्धी करता म्हणून सांगिल्लें आसा. खाली आपणेल कुल मात्र मामा घरच्या कांय ना. किंतु एक स्त्री तशी न्ही. ती जर स्त्री जावन जन्म आयली म्हळ्यार ती आपणाल्या बापसूल घर वयके धन्य करता आणि बामणाल घर वयकेची धन्य करता. म्हळ्यार दोनी कुल अभिवृद्धी करचे तसले सामर्थ्य कोणाक मेळ्ळ्यार म्हळ्यार ते स्त्रीक मात्र मेळ्ळें आसा. त्या निमित्तान आमी आमगेलांत वयकेची स्त्री स्वरूप जावन घेवन आशिल्ले तसले दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, शांतेरी की कामाक्षी की प्रत्येक स्त्री स्वरूप जावन आशिल्ले तसले देवीक आमी पूजन करताचे. नांव विंगड उरताले किंतु एक रुपारी आमी पूजन करताचे. म्हळ्यार दुर्गा स्वरूप नाजाल्यार लक्ष्मी स्वरूप ना मोहिनी स्वरूप अशीची आमी देवाक पूजन करून घेवन आयिल्ले आसा. एक घरांत आज आमी सांगचे कारण म्हण मस्त कडे एक बायलांक शोशण करचे नाजाल्यार बायलांक त्रास करचे, घरांत पिडा करचे, मस्तितले प्रकरण आमगेले नदरेक वयके येता. किंतु केलो पंता कसने करचे जायना. तांगेले कुटुंब तांगेले विचार देशांत वयके जाता आसा, घरांत वयके जाता आसा, राष्ट्रांत वयकेची जाता आसा. केलो कडेन एक मानसीक स्थिती आसा की एक स्त्री जन्म आयली म्हळ्यार तो थोडे हे जाले. एक चल्ला आयलो आसल्यार कुलदीपक जन्म आयलो, स्त्री आयल्यार आनी वापस कशी असल मस्तितले विचार येता. आमी नाम म्हणनाच. किंतु एक स्त्री कसन एक घराक एक उजवाड हाडता तसले एक सामर्थ्य एक दादल्यांक तसले एक दिलना. तातूंत एक घरांत एक स्त्री जन्माक आयली म्हळ्यार ते एक शुभदायक म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या न्हयशीची एक कुटुंबांत पयले एक स्त्री जनन जावका म्हणून सांगिल्लें आसा. तदनंतर दार्ल संतान येवका म्हणून सांगिल्लें आसा. पयलीं दार्ल संतान म्हणून सांगिल्लें ना. पयलीं स्त्री जन्माक येवका तदनंतर एक दार्ल संतान येवका. एक ते एक परिपाटुकी ना एक शास्त्रांत पळोवचें एक मेळटा. एक बायल मनशाले कितलेक घराक कशी तांणी एक हें करता म्हळ्यार कितें री ती एक बापूसू ताका 3 जण चले चेडूं आनी एक बायल मनशी चेल्ली लग्न करून भायर दिले. चेल्ली लग्न करून भायर कोरून दिले. अंत्य उठूची चेडूं वयकेची तितले काम करून घेवन खंयकी करून घेवन कसकी आशिल्ले. एक दिवस बापसूले निधन जाता, मरण जाता. मरण जाले नंतर
कसन जात की म्हळ्यार स्मशानाक उठू अस्थी हे ते मडी आनी उठू घेवन घेवन वच उरता, शव यात्रा आनी करच उरता. सो ताणें शवयात्रा करत आसतना तिनी चेडूं येद्र आसा, बायल घरा आशिल्ली तागेले धुव अशी जी घेवन घेवन वता आशिल्लतना मध्य एकलो शेट येता. तो शेट येवन घेवन ते तिनी चेडूं सांगता, म्हळ्यार कोण गेलेली व्यक्ती ताका कळ्ळें. ते कळ्ळे कुडेन ते तिनी चेडवांक सांगता की तुगेले बापसून मागे कडच्यान एक 5-10 लाख रुपये ताणें पयशे घेतिले, ताणें आनीक वापस केले ना. आतां तुगेलो बापूसू गेलो, आतां मागेले पयशे कोण दिता? मागेले पयशे कोण दिता? तुगेलो बापसून घेतिले न्ही, आतां ते तिनी चेडवान दिवं का? सो ताणें चेडवां सांगलें, तुमी बापसून घेतिले पयशे म्हाका वापस करा. 5 लाख रुपये घेतले ताणें, वापस करा. कडेरी ते तिनी चेडवान कसन सांगलें की पळय घेतिले बापूसू, घेतिले बापसून आमी काय घेतिले न्ही. बापूस गेलो. कडेन ताणें कंडिशन घालें, तुमी 5 लाख दिले ना जाल्यार हे शवयात्रा मुखार वचचे हांव दिना म्हणून ताणें हे घालें. जायत असल्यार आमी हांगा दवरता, तुजी घे, आमकां हे गोत ना, तूं बापसू कडच्यान घे, आमकां कांय टेंशन ना म्हणून न्हू ताणें हें केलें. म्हळ्यार चेडवां ताचें कांय पडिल्लें नाशिल्लें. सो तिनी चेडवान कसन केलें की म्हळ्यार जायत म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, आमी हांगा हें करताची, तूं बापसू कडच्यान घे, आमकां कांय संबंद ना, पयशेच न्ही, आमी बापसून घेतिले, आमकां कांय संबंद ना, तूं शव जर हें करता जाल्यार अडना म्हणून हें केलतना हे विशय धुवेक कळटा. धुवेक कळून घेवन ती धांवन घेवन येता. ती धांवन येवन घेवन त्या सेटा सांगता, पळय तुगेले कसन पयशे दिवचे आसा ती आशिल्ली उठू भांगर ताका दिता, कसन ती घालील उठू भांगर ताका दिता, आनी उरील कसन आसा हांव तुका वापस करता, किंतु शवयात्रांनी तूं हें करनाका. तुगेले कसन ते पयशे दिवचे आसा, बापसून कसन घेतले म्हणून तूं सांगलें, हांव ते उठूची तिरसिता आत्ता तुर्ताक मागीर आशिल्लें भांगर हांव तुका दिता म्हणून सांगतना तेन्ना तो शेट ते धुवेक नमस्कार घालून घेवन क्षमा याचन करता. क्षमा याचन करून घेवन सांगता, तूं चूक लेख नाका, हांव म्हाका कसन खरे विशय कसन की म्हळ्यार तुगेले बापसून मागे कडच्यान पयशे घेतिले ना, तुगेले बापसू कडच्यान हांव पयशे घेतिले, किंतु चेडवाल स्वभाव म्हाका गोत नाशिल्लो, कोणा दिवका म्हणून म्हाका गोत नाशिल्लें. तेतकून हांव हें एक अशीच एक नाटक केलें की चेडूं कशी आसा तांगेलो स्वभाव कसन म्हाका एक कळक आशिल्लें. म्हाका तिनी चेडवाल स्वभाव केले, किंतु तुगेलो स्वभाव मात्र केले. एक बापसू वेर तूं दवरिल्लें तसलें मोग कसन तूं दाखयलें, तुका ते पयशे पावका म्हणून घेवन ते 5 लाख रुपये ते धुवेक दिले विना चेडवांक दिले ना. सो एक धुवेक एक बायलांक तसले एक जबाबदारी घरान तूं दिल्लो आसा, कसने कश्ट वो कसनेची त्रास असल्यार वैकेची एक जबाबदारी घेवन घेवन घर चलोवन घेवन व्हरचें तसलें एक शक्ती सामर्थ्य कोणाक दिलें म्हळ्यार ते बायलांक मात्र दिल्लो आसा. तसलेची तुमगेले आवसू जावन घेवन हांगा शांतेरी कामाक्षी आसा. तुमगेली जबाबदारी, तुमगेले जिवनांत कसने कश्ट असल्यार कसने त्रास असल्यार आतां दुर्गा नमस्कार करचेक सांगलें. कित्याक सांगलें? कसकी एक कसने एक दोश घडील आशिल्लो साबा, ते दोश घडील हाजेन फाल्लेक मागेल चेडवांक त्रास जावचे नाका म्हळ्यार कितें रे स्वामेल उपस्थितीर ते दुर्गा नमस्कार करून घेवन तुमी प्रदक्षिण काडा, ताजेन तुमकां बर करून घेवन दिता म्हणून घेवन तिणें त्या चौकारी एक शब्द दिले. ते शब्दा प्रमाणे तुमी दुर्गा नमस्कार केले, तिका जावका वे तीन ते दुर्गा नमस्कार. कित्याक? चेडवांक त्रास जायना शिवूरका. दुर्गा नमस्कार केले निमित्तान तांगेल कसने विघ्न असलेरी ते सर्व ही परिहार जावका. पण इतलेक आवसू जबाबदारी घेवन घेवन आपणेल चेडवाल रक्षण करचेक बशील आसा. त्या निमित्तान आमी सर्व ही GSB समाजाचे सर्व लोकही संतुष्टीत पावका की आमकां असल एक समाजांतू देवान एक जन्म दिवन घेवन आमकां प्रत्येक लोकांक एक कुलदेव आमकां दिवन घेवन आमगेल फाटबलाक रक्षण एक दवरलें वे म्हणलें एक हाजेन आमी केन्नाही एक संतोष पावका. कोणाकची असल एक उट्टू लोकांक भाग्य मेळना, किंतु आमगेल समाजाक असल एक भाग्य मेळ्ळें. बरें एक गोत्र के ते सरनेमाक समजावन घेवन एक 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 कुलदेव उटू कुलदेव गोवांतू प्रधान जावन आशिल्ले. कडेर 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 स्थळांतर जालें.
किंतु थंय थंय स्थळांतर जाल्यार वेकेची विशेष जावन घेनात पुजा घडता आसा. पयले एक मूल कुलदेवस्थानांत तूं वैभव पळयत आशिल्लें, किंतु आज ही मूल देवस्थानांत वैभव वाडिल्लो आसा आनी त्या मूल स्थानांतल्यान खंय 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 शाखोपशाख जाल्लो आसा थंय वैकेची वैभव वाडिल्लो आसा. म्हळ्यार एक कडेन वैभव भटकळ पळया, भटकळांत वैभव वाडले, कुमटा पळया, कुमटांत वैभव वाडले, मंगळुरा पळया, मंगळुरांत वैभव वाडले आसा, बसरूरांत वाडिल्लो आसा. खंय खंय हे शांती कामाची शाखा खंय खंय आसा, प्रत्येक कडेन वैकेची देवान वैभव वाडून घेतिल्लो आसा. म्हळ्यार असल एक देवालय करुणा आमचेरी दवरील तसले ती शांतेरी कामाक्षी रामनाथ लक्ष्मीनारायण देवालय सन्निधानांतू नित्य निरंतर कुमटांतू तिगेल सेव करतसले अवकाशू हांगाचे जनांक प्राप्त जाल्लो आसा. मुखावेल दिवसांतू आनीकची विशेष सेवा तिगेले पांयमुळांतू करतसले सद्भाग्य मुखावेल दिवसांत तुमकां प्राप्त जावो. तशीच आमगेले जानकी नाथ जप केंद्रांतू आनीक विशेष जावन घेनू राम नाम जप यज्ञ आनीकची बहुदीर्घ काल काय ना आनी थोडे समय उरील आसा. उरील त्या थोडे समयांतू आनीक बहुसंख्येन राम नाम जप हे जप केंद्रांतू जाव तशी जावो म्हूण घेनू देवालयाक प्रार्थना करताची. तशीच हांगाचे आढळीत मंडळी यजमान वर्ग नाजाल्यार कुळावी जन वैदिक वृंद तांगेल वैयक्तीक जिवनांतू तशीच हे देवस्थानाचे प्राकारांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेलो आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.
गोकर्णमठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश